गीत घेऊया पेज 1A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाच्या इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमचे मनान आमचे काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच ताच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आयची वाचपाक आमकां आमचेच मदलो देवान वेचून काडलेलो प्रवादी जेजू क्रिस्त जो जावन आसा, तेचें उतर सदांच आमच्या जिवितान जें आमकां मेळटा तें आमी कान दिवन आयकूंक म्हूण आमकां आपयता. आमचे संवसारी वस्तूंचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, ह्या जिवितान आमकां बरेचशी आशा म्हूण जावन आसात. ते वरवीं आमी त्या आशा फाटल्यान म्हूण धांवता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. तरी पूण सर्वेस्पोर देव जेन्ना आमी भावार्थान ताचे सरशी परतून म्हूण येता, आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां एक नया जिवीत म्हूण दिता. त्याच वरवीं आतां आमच्या अंतस्करणा भितर सगळ्यो ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागवीन सदांच आंकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयताय त्या प्रमाणे सगळ्या मनाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोर्तीचे पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान आपले पोरजेक सांगले, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मोदलो, तुमचे खाशा भावा भितरलो मोजे असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोले. तुमी म्हणले, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आक्त्याचेर आमचे दोळे आनी पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्यांव. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजी उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचे तारोन ताका वाकानुया. जबाब, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवांक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितांत आयकूंक काळजांत दवरूंक सगळीं आयती रावुया. जबाब, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यान मासाक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरोवलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हुस्क्या मेकली तुमी चियेतोली म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोले दादले सोम्याच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपली बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेली बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक पावता. पूण लग्न जालो बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्या पोतीक
कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगळे काळजान सोम्याची भोक्ती करची पासत. ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. कालोखांत आसलोल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाचे सावलेंचे तोल्यांक एक उजवाड उदेलो. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश कफरनाम पर्यंत गेले आनी सणवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थाना भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणी विशयी लोक अजाप जातले, कित्याक धर्मशास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोल्या परी तो तांकां शिकयतलो. मेल्लो आत्मो बसलेलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक तूं आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणूय, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायून म्हटलें, ओगे राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेल्लो आत्मो ताका फडफडून आनी मोठी बोब मारून ताच्या वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतलो, हें आनीक कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकार दिल्लोली. मेल्ल्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलियान आख्खे प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता, पयले सुवातेर जे पयले वाचप आमी आयकलां त्या वरवीं सर्वेस्पर देव मोजेसा वरवीं वेचून काडलेल्या मनशांक एके भाशेन तो सांगता, हांव तुमचेच मदलो एक मनशाक काडटलो, वेचून म्हूण काडटलो आनी तो जावन आसतलो तुमचो प्रवादी. आतां पर्यंत सर्वेस्पर देव सदांच तो कोणाकूच दिश्टी पडोंक नासलो. फकत मोजेसा वरवीं तो आपल्या लोकां पासत उलयतालो आनी तांकां मार्गदर्शन दितालो. पूण आतांच्यान एक मनीस जेन्ना तो प्रवादी म्हूण वेचून काडटा, तोच मनीस सदां देवाचें उतर कितें जावन आसा आनी ते प्रमाणे आपलें जिवीत कशे भाशेन जिवंक जाय ते मनशान मदें रावून तांकां शिकवण दितलो म्हूण सगळ्या मनशांक समजून म्हूण येता. पूण तो प्रवादी कोण जावन आसा ते आमकां न्याय करारा वरवीं जेजू म्हूण मेळटा. आनी त्याच भाशेन जेजू आमचे मदें जिवन आमकां एके भाशेन देवाचो मोग दाखोवन तेन सदांच आमचें जिवीत देवाचे कुशे प्रमाणे कशें आमी जिवंक जाय ती वाट तेन आमकां म्हूण दाखयलां. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां हुस्को दवरिनासतना आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आपयता. आख्ख्या संवसारान कोणूय मनीस हुस्को करिनासतना जियेना. सगळ्या मनशांक एके भाशेन फाल्यां कितें घडटलें, कशे भाशेन आमच्या जिवितान आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरतले म्हूण
भुरगीं कशे भाशेन व्हड जातलीं, फुडें आमकां कितें फावो जातलें, बरेचशे हुस्के आमच्या जिवितान म्हूण आसा. गेले ऑलमोस्ट आतां 1 वर्स जायत येतलें आमी हे कोरोना व्हायरसान म्हूण जियेत म्हूण आसा. ते कोरोना व्हायरसा वरवीं कितें म्हूण जातलें आनी कशे भाशेन हे आख्खे संवसार फुडें व्हरतलो म्हूण आमकां नकय. आनी त्या वरवीं आमच्या मनान आमच्या काळजान बरेचशे हुस्के म्हूण येतात. पूण आयच्या वाचपा वरवीं देव आमकां उगडास करून म्हूण दिता. देवानूच सगळे संवसाराक रचला. त्याच भाशेन देवान आमकां हें जिवीत दिल्लें आसा. आमी जेन्ना भावार्थान विश्वासान मोगान ताचे सरशी येता आनी मागणें म्हूण करता आनी तेचे वरवीं आमी भावार्थ दवरता, आमकां तो मार्गदर्शन दिता. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तेन सदांच आमचे वांगडा वावुरतलो म्हूण आमकां एक भास म्हूण दिल्ली आसा. आनी त्याच वरवीं आमी जियेता. पूण तरी पूण जेन्ना आमच्या मनांतलो जो ताळो आमच्या काळजांतान येता आनी तो आमकां बरी वाट दाखयता, आमी ती वाट घेयना. कित्याक म्हूण आमी ते वाटेन चलोंक फुडें वचना. बरेच फावट आमच्या जिवितान जे अशक्ताक लागून आनी जे स्वार्थ आमचे भितर जावन आसा ते वरवीं ज्यो चिंतना येतात तेच वरवीं आमकां सगळें कितें ह्या संवसारान जाय म्हूण आमकां दिश्टी पडटा. आमी बरेच फावट दुसऱ्या मनशां वांगडा आमी कंपॅरिजन्स म्हूण करता. दुसऱ्या मनशांच्या जिवितान तांकां मेळ्ळल्यो देणयो ज्यो आमी पळयता, तांकां मेळ्ळली फावो जी आसा, करपा मेळ्ळा तें पळयता आनी आमी एके भाशेन जेलस म्हूण जाता. आमी चिंतता जर तरी आमी बरें वाट चलता, देवाचे कुशे प्रमाणे आमी रावता, तरी पूण आमकां कित्याक म्हूण दूख कश्ट सोसूंक म्हूण पडटा. आनी हेच दुबावान जेन्ना आमी जियेता आमी सर्वेस्पर देवा सरशिले पयस म्हूण वता. आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं एके भाशेन तो मेल्लो आत्मो जे मनशा भितर म्हूण जावन आसलो तो जेजूक वळखता आनी प्रश्न म्हूण घालता, कित्याक म्हूण तूं आमचे सरशी आयलें, आमकां ह्या संवसारांतसून भायर काडूंक म्हूण. मेल्लो आत्मो जर जेजूक वळखता तर आमच्यान जेजूक कित्याक वळखूंक म्हूण जायना. आमी सदांच मागणें करता, आमी सदांच देवा सरशी भावार्थान म्हूण जिवंक प्रयत्न करता. तरी पूण जेजू जो आमचे भितर आसा ताका वळखून त्याच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी कित्याक म्हूण फुडें व्हरिना, हेच प्रश्नाचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. आनी जर तर आमी सदांच देवा सरशी रावता, देवाचें उतर जें आमकां उजवाडान म्हूण हाडटा तें आमी आयकता, तर आमकां केन्नाच आमची वाट चुकची ना. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनांतल्या चिंतना वरवीं रावता आनी आमकां येतात ते चिंतना वरवींच आमी फुडें वचूंक म्हूण सोदता, आमी सदांच पातकान उरतल्यो. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाचें उतर जें आमकां उजवाड दिता ते उजवाडान जिवंक प्रयत्न करूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन सांबाळलो, हांकवार मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आयच्या ह्या वाचपा वरवीं देवाचें उतर जावन आसा आमच्या जिविताची वाट. तेच वरवीं सदांच तो आमकां उजवाडान ती वाट दाखयता. भावार्थान विश्वासान आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक हांगा हाजीर जाल्या. तर आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान थोडी जी मागणी जावन आसात ती आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेचें बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजांत जातल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारूंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. दया बाप्पा, दया बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत चलतलें वायट नपयत करून पोरजेक नितीन आनी स्वतान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचो हक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दया बाप्पा, दया बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. सगळे क्रिस्ती पोरचेन आपुणून देवाची अपुर्बायेची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो भावार्थ थिरावंक आनी आपल्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बोड मागुया. दया बाप्पा, दया बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. समाजाच्या वायटांत घुस्पलेल्या आमच्या भावां भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. दया बाप्पा, दया बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उत्सार लावन ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुजें उतर सदांच आमच्या जिवितान मेळटा तेन्ना आमी तें आयकून सदांच त्या मार्गान फुडें वचूंक म्हूण आमकां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 31 C8. Bapak mandanggang bailo, zai kazachi koribokti, takana kabolina, zai peliachi doya priti, mogal bapa manuntoge, mogan kini. Mogal bapa maduntuge, mogan kini ibidoni. Bapak madabagarupi, zai priti mogwadoi lolo. Takana kapoy siya iba, tay doblazo que losco. म्हज्या भाव भयणींनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परांक आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लोब. हे आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अशक्त विनाशी सोयंबान तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमकां मनशांची आमच्या सारक्या एकानूच करची म्हूण मनशांक होगडायलोले इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं कूड मनशान परतून जोडली. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळतलो मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाखाणतात वयर स्वर्गार. ताच्या वाखाणणेन आमी आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी यातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणेम्याचे तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मोरून आमी समोर रक्ता. तुझे मोलाची मोहन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा,
सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सहभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजी रसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 75 D47. Zoe pretty mo
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उबारून आमी सदांच फुडें वचूंक म्हूण मागता. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयली स्वातेर फादर जॉन फेर्नांडिसान हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा, प्रवचन केल्लें आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे सांगिस्तांव आनी हेर हांगसर मदत करतात आमकां, ताकाय कॉयराक स्टेसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. वाचपी खूब जाणां तुमी आतां वाचपां करूंक फुडें सरलेलीं आसात, तुमचीं नांवां दितात आनी तुमी बरे भशेन तयारी करून हांगसर येतात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मिडिया पासत फादर लिंडसे आनी ताचे सांगाती हांगसर आमचे बरोबर वावुरतात, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक आनी मिडियाचेर जीं आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान भाग घेतात, वांटो घेतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. खूब जाण तारवटी आसात, तांकांय कित्याक ते व्हड भक्तीन तारवारसान आमच्या मिसान वांटो घेतात, कित्याक सायबाचें बेसांव तांचेर आसा आनी ताका सदांच ते मानतात. तर तुमकां सगल्या जाणांक तारवार आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज पल्स पोलियो म्हणजे भुरगीं जीं 5 वर्सांचीं आनी सकयल आसात तांकां हांगसर आमच्या कंपाउंडान 9 हांगसान पल्स पोलियो दितलीं वॅक्सीन. म्हणटच तें तुमच्यान दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाता, हांगसर सोंपेपणी तांकां दिवंक जाता म्हूण हेतू. फुडल्या आयतारा दीस जें कलेक्शन जातलें तें दोतोरनीच्या केंद्रा पासत, तर तें मनांत दवरात. आमी आतां खूब हांगसर वावर स्टार्ट केल्लो आसा. एएसआयनूय खूब मदत केलेली आसा. तुमी जाणात की आमच्यो ह्यो वणट्यो सगल्यो वल्यो जातात, पावस पडटा आनी ते आजून पर्यंत सुकोंक ना. म्हणटच वयर थंयसर सारकें ना, म्हणटच तें सारकें करूंक आतां स्टार्ट केलेलें आसा. त्या भायर प्लास्टरींग करूंक जाय जाल्यार तें करचें पडटलें, कित्याक हे फातर आतां 70 वर्सां जाल्लीं आसा, म्हणजे ते एक्सपोर्ट जाल्ले आसात. ताचेर हें आसलेलें प्लास्टर आसलेलो तो काडलेलो आसा आनी ताका लागून ते फातर मातशी नदर मारूंक जाय. तुमी सगळे कोसमेवंक लागलेले आसा, ताका लागून ते खूब डेंजर कशी आसा आनी आमी आतां म्हण हितून ती काळजी घेवंक लागल्यान सुबेज आमचे ते कॅस्केट आहा ती दुरुस्त करून जायत येता. आतां थोड्या दिसांनी ती तयार जातली, मागीर आमी परतून सायबाक कॅस्केटीन दवरतले. हांव हांगसरूच गोंयांतूच आमच्या बजलिकेंतूच एएसआयन तो कारभार आपल्या हातांत घेतलेलो आसा. तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते आमचे पासत हांगसर हे सगळो वावर कोत्तात आनी उदीकूय कोत्तेले. ते टॉयलेट्स आतां करूंक लागलेले आसा, भितर बाकीचे सगळे करीत आसात. तर तांकांय गव्हर्मेंटाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवच्या आदीं एक आनीक सुचना आसात. 9-15 मीस ही रोमार येतली, म्हणजे गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेस. ती पयलीं येतात वर्साच्या वर्सा निमाणे आयतारा दीस ती हांगसर 31 मीस घेतात. आदीं आमी मीस सांजेच्या दिसाक घेताले, हांव 4:30 तशें. रोमारी आतां स्टार्ट जातात, म्हणजे रोमारी म्हणजे हांगसरल्यो भोंवतणच्यो फिरगोजी आसात ते हांगसर येवन मीस भेटयतात, देवाक अर्घां दितात आनी खूब आमकां वस्तूय गरिबां पासत हाडटात, त्यो हांव वर्सभर तांकां दीत आसता. तर तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 97 F24.